नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक नायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि अदिती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वेलिंगकाराचो अटकपूर्व जामीन काढलो निकालात अटकेची गरज ना उच्च न्यायालयाची वेलिंगकारांक थाकाय। कारवाय जातली इतलेच उलोवन मुख्यमंत्र्यान सोपयलो कळंगूटचो विशय डिलायला म्हणटा मुख्यमंत्र्यान करची कारवाय। कळंगूटच्या पुलीस निरीक्षकाक केलो बळीचो बकरो सांगता आमदार मायकल लोबो दर्यादेग वाठारात पुलिशेन वाडोवची गस्त केल्या मागणी। दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात आमदार वेन्झी विएगस आनी क्रूज सिल्वाचो सनबर्नाक खर विरोध। आठ आमदारां डॉमिनिक नोरोनान घाल्ली अपात्रता याचिका सभापतीन भायर आयली। 2 वर्सां उपरांत काँग्रेस फुडारी चोडणकराची याचिका घेतली सुनावणेक। आणि वीज मंत्र्यान भायर आयले तामनार आणि सेज मधले आरोप। फुडल्या 2 महिन्यांत तामनार प्रकल्पांतल्यान जातलो वीज पुरवठो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची माहिती। आता खबरो विस्तारान। सुभाष वेलिंगकाराच्या अटकपूर्व जामिनाचेर उच्च न्यायालयान अटकेची गरज नाशिल्ल्याचो निवाडो दिला। चौकशे खातीर सुभाष वेलिंगकारान पुलिसांक सहकार्य केल्ल्यान तांकां आतां अटकेची गरज नाशिल्ल्याचें कोर्टान सांगलां। तशेंच फुडले चौकशे खातीरूय पुलिसांक सहकार्य करपाचे आदेश कोर्टान वेलिंगकाराक दिले। Went to the police station for interrogation on Thursday and Friday, and we have complied with all the conditions. As of today, the matter stands disposed of. There were certain remarks that were made in the judgment by the trial court, and we have specifically pointed them out to expunge certain remarks which changes the nature of the case and is prejudicial in nature. So that's pretty much about it. There is no question of arrest, and that is what the law is. आणि ते कंप्लायन्स केले ते सबमिशन केले स्टेटांनी सबमिट केले की कंप्लायन्स केला म्हणून सेक्शन 35(2) ची नोटीस जी धाडिल्ली ताका आणि एज पर दॅट सिन्स ही हॅज कंप्लायड हायकोर्ट हॅज कम टू अ कंक्लुजन दॅट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी फर्दर प्रोसिडींग टू कंटिन्यू इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन आणि मेन एप्लिकेशन जी आसा ती आज डिस्पोज केल्या। आम्ही असा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान आसा आणि आयज त्यांची सकाळी सुभाष वेलिंगकर यांच्या एंटीसिपेटरी बेलाची सुनावणी झाली आणि जजान ऑर्डर दिली की एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशनाची गरज ना, कारण ज्या टायमार पोलिसांनी तांकां आफयले चौकशीक तेन्ना ते हजर झाले। जशी तांकां नोटीस असली पोलिसांची की तुम्ही आम्ही आफय तुम्ही या आमच्या पोलीस स्टेशनान म्हणून, तशेंच फाटल्या बिरेस्तार आणि शुक्रार म्हणजे 10 आणि 11 या 2 दिसांक सुभाष वेलिंगकर हांच्यांनी दिवचल पोलीस स्टेशनान हाजेरी लायली आणि त्यांची जी कितें कारवाय आसली तांकां ताणें मदत केली। आणि हे सगळें पळयतना आयज हायकोर्टाच्या जजान अशें सांगलें की जर त्यांच्या कारवाईक त्यांनी जर मदत केल्या जर ते पोलीस स्टेशन गेला जाल्यार एंटीसिपेटरी बेलाची कांयच गरज ना। तशेंच 5 जाणांनी इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन फायल केल्लें तेची गरज ना अशें जजान नमूद केलें आणि सांगलें की हे इंटरव्हेन्शन जे आसा ते ट्रायलच्या टायमार तुमी घालूं शकता आणि ट्रायल चालू आसता तेन्ना तुमी हे इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन्स तुमचे ग्राह्य धरले। सद्या अशी ऑर्डर्स हायकोर्टान दिल्या की सुभाष वेलिंगकर यांची एंटीसिपेटरी बेल आणि सगळे 4 इंटरव्हेन्शन जे एप्लिकेशन आसली ती सगळी जी आसा डिस्पोज केलेली आसा, यांची गरज ना अशी सांगलेली आसा। आणि तात्पुरतो जो उच्च न्यायालयान दिलासो ऑर्डिनर आसा सुभाष वेलिंगकर यांना फुडें जे कारवाई जी आसा किंवा फुडें जी तपास जो आसा तो चालू उरतलो। पूण सद्याक ही अपडेट आसा की सुभाष वेलिंगकर यांची एंटीसिपेटरी बेल जी आसा ती डिस्पोज जाल्लेली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर अन्याय सामान। सभापती रमेश तवडकरान 8 आमदारां डॉमिनिक नोरोनान घाल्ली अपात्रता याचिका भायर आयली। ही याचिका भायर येतना सभापतीन 2 वर्सां पयलीं घाल्ली काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकराची याचिका सुनावणेक घेतली। नोरोनाची याचिका भायर मारले उपरांत वादी प्रतिवादी आणि सभापती कितें उलयलो ते आयकुया। आज पयलीं आमी 4:30 वरांचेर डॉमिनिक नोरोनाची जे पिटिशन चालू आशिल्लें
डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन ते डिसमीस केल्लें आसा आनी आयज साकून आमी जे दुसरें पिटिशन आशिल्लें पळय गिरीश चोडणकर तें घेतलेलें आसा डिसमिस डिसमीस ग्राउंड केल्यार तुमकां ऑर्डर मेळटली तुमकां जाल्यार तुमची ऑर्डर वाचा आनी त्या ऑर्डर प्रमाणे तीन पिटिशनां न्ही ती तीन पिटिशन जर असली वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळ्या पिटिशन त्याच प्रमाणे पहिली पिटिशन जे आसा न्ही डॉमिनिक नॉर्नाचे जे डिस्कॉल पिटिशन आशिल्लें तें आज डिसमीस केलें दुसरें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन जे सभापती मुखार सादर केल्लें तें म्हणजे गिरीश चोडणकर हांणी काँग्रेसचो फुडारी. सो आतां 2 वर्सां पयलीं हें जें आसा तें फायल केल्लें ताणें, बट आतां तें स्पिकरान हियरींग तेचेर घेवपाक सुरवात केल्या आनी आयज पयलें हियरींग जें आहा तें जालें. काँग्रेसी वतीन एडवोकेट अभिजीत गोसावी हो अपियर जाल्लो स्पिकरा मुखार आनी आयज स्पिकरान तांची बाजू जी आहा ती आयकून घेतलेली आसा. आतां जे रिस्पोंडंट आहा म्हणजे 8 आमदार तांकां तेंची बाजू मांडपा खातीर स्पिकरान जी तारीख दिल्या ती 18 ऑक्टोबर आसा. सो 18 ऑक्टोबराक हे 8 जाण जे आसात ते आपली बाजू मांडटले. ताजे उपरांत परत जर कितें काँग्रेसीक रिजॉयंडर फायल करपाचो आसा ताचेर जाल्यार ते 21 ऑक्टोबराक फायल करपाक शकतात आनी तशी सभापतीन तांकां तारीख दिल्ली आसा. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत 24 आनी 25 हे 2 दीस ह्या हियरींग म्हणजे ह्या एप्लिकेशनाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन जे गिरीश चोडणकरान फायल केला ताचेर हियरींग जातली. सो हो सगळो आयचो एकंदर आयच्या सभापतीन जो निकाल दिला ताचे जिश्ट जावन आसा. सो आमी म्हणपाक शकता की डॉमिनिक नोरोनान एज अ वोटर म्हणून ह्या 8 जाणां आड जे डिस्क्वॉलिफिकेशन एप्लिकेशन फायल केल्लें तें स्पिकरान डिसमीस केल्लें आसा. तेची ऑर्डर सुद्दां सकूल दिल्ली आसा. ती ऑर्डरीन त्या कितें कितें म्हटलां ती ऑर्डरान खंयचे मुद्दे स्पिकरान मांडलेले एप्लिकंटान मांडलेले ते आमी फुडें तुमकां त्या बद्दलची सखोल म्हायती दितलेच. पूण सद्याच्या घडीची ही म्हत्वाची बातमी आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणजे गिरीश चोडणकरान जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन ह्या 8 जाणां आड घाल्लें तेची खंय तरी आयच्यान सुरवात जाल्या हियरिंगा खातीर आनी कश्यो कश्यो डेट्स दिल्या हें हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा. सो ह्या आयचे एकंदर सगळ्या प्रक्रियेंतल्यान किंवा जो आउटकम येयला तेजे उपरांत आमी म्हणपाक शकता की तारीख पे तारीख हो जो सिलसिलो आसा हो म्हाका दिसता फुडल्या येणाऱ्या वर्सांनी चालू उरतलो. आनी जशे फाटले फावट जेन्ना आमदार हे जाल्ले मर्ज जाल्ले तेन्ना जे पेटिशनां फायल जाल्ली तेजे निमणे मेरेन कांय ताका अर्थ उरूं ना कारण तेंचो टर्मूय सोंपिल्लो. सो म्हाका दिसता की हें सगळें प्रकरण हें लॉजिकल कन्क्लुजना मेरेन येत अशें म्हाका दिसना. आनी होच खेळ तारकांचो खेळ हो चालू उरतलो तो पर्यंत इलेक्शनां येतलीं फुडल्या म्हणजे ही टर्म जी आसा एसेंब्लीची ती सोंपतली आनी फुडें मागीर परतें इलेक्शनां येतलीं आनी हें सगळें प्रकरण परत थंड जातलें अशी चर्चा आतां परत लोकां मदीं सुरू जाल्ली आसा. सो ह्या घडीची ही म्हत्वाची जी आसा ती अपडेट आमी तुमचे पर्यंत घेवन आयिल्ले. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव विश्वनाथ म्हाज्या वांगडा विनायक आनी गौरेश परवरी. तमनार आनी सेज म्हळ्यार विशेष आर्थीक क्षेत्राचो कांयच संबंद ना असो खुलासो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केला. राज्यातले 5 विशेष आर्थीक क्षेत्रांक परवानगी दिवपाक राज्य सरकारान तामनार वीज प्रकल्प हाडला असो आरोप पर्यावरणवादी क्लाउड अल्वारसान केल्लो. हाचेर वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्टीकरण दिलें जाल्यार तामनार वीज प्रकल्प फुडल्या 2 वर्सांत सुरू जातले अशेंय मंत्र्यान सांगलां. फाटले सगळे जे कितें प्रोजेक्ट रिपोर्टां आशिल्ले किंवा कितें आशिल्लें ते सगळे कुशीन दवरून ताणें स्वता बरोवन दिलां की प्रशांत भूषण लर्न काउन्सिल एप्रिलिंग फॉर गोवा फाउंडेशन ऑल्सो सबमिटेड that there can be no objection for the implementation of the recommendation made by CEC in the respect of realignment of the transmission line. And jenna हे Supreme Court खुद्द accept करता आणि आमकां सांगता की go as per CEC guidelines आणि as per the order of the CEC. Then where is the question of SEZ and other things comes here? 1200 मेगावॅट वीज निर्मिती गोंया इमिजिएट जायना आणि आमची विजेची भूक जी आसा ती वाडत आसा आणि काही न्यूजपेपर त्या दिसा ते दितात आणि दिवपाचे त्या बद्दल म्हणना पूण असल्यो खोट्यो बातम्यो पसरोवन अननेसरी लोकांमध्ये म्हणजे
कित्याक कितें जावपा खातीर एक इश्यू बंद करप आपूण जावप हें बरोबर न्हय. बिल्डर लॉबीच्या फायद्या खातीर हाडून बसयल्ल्या बीडीओची जाता तितल्या बेगीन बदली करची अशी मागणी आदलो आमदार मिकी पाशेकोन केली. साश्टीची बीडीओ दरेका गांवांत वचून लोकांची दिशाभूल करता तेन्ना तिका काडून उडोवची अशें मिकीचें म्हणणें. माझो डिमांड ह्या सरकाराक जे आतां IAS ऑफिसर गोंयचे हाडून दवरले आमकां काय खबर ना, पूण हे भायले IAS ऑफिसर हाडल्यार जे हेका ग्राम सभेक वचत जाल्यार एक जबाब दिवपाक कोणाला कोंकणीन इंग्लिशीन सांग म्हणटा तेका हाडलेले आनी असले हेका हाडल्या. म्हाका दिसता गांवचो लोक म्हणटा हेका हाडल्या IAS ऑफिसराक हाडल्या भायल्या हेका खबर दिल्ली वयल्यान सर्टिफाय करपाक हे सगळे प्रोजेक्ट आहा ते गांवांनी प्रोजेक्ट पास करपाक वचून दोन एक ग्राम सभाक वचून हिणी कन्विन्स करपाचे पंचायत पावर ना, पंचायत लिमिटेड पावर आहा, मेका प्रोजेक्ट हाडपाक जायना हे सांगून लोकांक कन्विन्स करपाक हाडल्या. म्हाका दिसता कित्याक ही दिल्लीची लॉबी हे दिल्लीच्या लॉबीन एका हाडून बसयल्या सांगला आसतलें तुमी एका बसय ही कन्विन्स करतली म्हणून. आनी आमी कसले कन्विन्स जावपाचे न्हू, आमी लॉ केलेले मनीस, आमी हे सरकार चलयले 15 वर्सां सरकार चलयले मनीस, हेणी आमकां लॉ सांगपाची गरज ना. पंचायत राज ऍक्ट सांगपाक हेणे म्हाका तिका खबर ना आसना आसतली एक आमदार मंत्री म्हणून 4 फावटी सर जालो म्हणून मंत्री म्हणून तिका खबर ना आसतली. तेका कोणी आतां कोणी सांगला आसतलें. शी डजंट हॅव टू टेल मी टू वॉट इज द लॉ अँड शी डजंट हॅव टू टेल मी द पॉवर ऑफ पंचायत राज ऍक्ट. वी नो द पॉवर ऑफ पंचायत राज ऍक्ट अँड वॉट इज द पॉवर. म्हाजो डिमांड आहा ताबडतोब सरकारान एका काडपाची मिसगायड करता, दर एक गांवांनी वयता आनी मिसगायड करता. शी नीड टू बी रिप्लेस हियर. मोपा विमानतळा खातीर जमीन वगडायल्ल्यांची लँड लुजर सर्टिफिकेट प्रक्रिया सुरू करपा खातीर मोपाच्या लोकांक तेंको दिल्ले खातीर मुख्यमंत्र्यांची पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान तोखणाय केली. मोपाचे थळावे लोक 3 म्हयन्यांत गरजेची कागदपत्रां सादर करतले. देखून ह्या प्रमाणपत्रां खातीर मुजत वाडोवपाची गरज ना अशें आल्लेकारान सांगलां. लँड लुजर्स सर्टिफिकेट मेळची म्हणून हांवें खूब ट्राय केली आनी ट्राय करून आतां ती लास्टाक आमी सक्सेस जाले. कित्याक CMान जें सांगतले उतर दिल्लें की ती जाता तितली फास्ट आपण करून घेतलो म्हणून आनी ती CMान बरी इनिशिएटीव घेतली आनी हांव तेका रोमी कोंकणीचो विशय आपूण मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयतलो अशें नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकारांचें म्हणणें. आमी आमच्या मायभाशेची राखण करपाक जाय, देखून ग्लोबल कोंकणी फोरमाच्या ह्या चळवळीक आपलो तेंको आसतलो अशें आमदार उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. रोमी कोंकणीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो तशेंच शाळेच्या अभ्यासक्रमांतूय रोमी हाडपा खातीर तेंको दिवचो म्हणून ग्लोबल कोंकणी फोरमान मंगळारा उल्हास तुयेकारांक निवेदन पत्र सादर केल्लें. ग्लोबल कोंकणी फोरम जेणे आज आमचे सगळे जाण भाव येयले आमचे आनी तेंच्यांनी जे कितें रिकग्निशन दिलां की कोंकणी ही रोमी तुमी जावपा जाय खातीर आनी तेंची जी चळवळ आहा ते चळवळीन तेंच्यांनी सगळ्या आमदारांक तेंणी कॉन्टेक्ट केला. सो हांवूय एक नवेलचो आमदार ह्या नात्यान जे कितें तेंच्यान दिलां ते आमच्या CMा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो. कारण आमचे गोंयची भास जावं ती रोमी लिपी ही दोनूय भास आमच्यो जर उरतले जाल्यार आमी सदांच ते मुखार हाडपाचो प्रयत्न करपाक आनी हांव त्या बाबतींत CMा कडेन उलयतलो. आयज आमी आमचो MLA बाब उल्हास तुयेकार हाका मेळले आनीक आमी ताका एक बिल कोंकणी अमेंडमेंट इको स्टेटस रोमींग दिवचो म्हणून आनी तशेंच एक रेजोल्युशन जे इस्कॉलांनी रोमी लिपी इंट्रोड्यूस करची म्हणून इन अ फेज मॅनर फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 10th स्टँडर्ड ही दोनूय रेजोल्युशनां ते कडेन आमी दिल्या आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की तो ही दोनूय रेजोल्युशनां आपूण CMाशी भासाभास करतलो आनी तेजो आमकां सांगला ताणें आमचो सहकार आहा हे इश्यूआचेर आनी तो प्रयत्न करतलो जाता ते परवीं रोमी लिपीक मान्यताय दिता. दिवचलच्या केशव सेवा साधना विशेष शाळेंची भुरगीं सध्या दिवाळेक लागपी वस्तू करपाक कामाच्या गुल्ल आसात. ह्या भुरग्यांनी सध्या आकर्षक आकाशकंदील, पणट्यां सयत तोरणां आनी दिवाळेक लागपी हेर वस्तू तयारूय केल्यात. पळयात खासा रिपोर्ट. दिवचलच्या केशव सेवा साधना विशेष शाळेत व्यावसायिक विभागात शिकपी भुरग्यांक आत्मनिर्भर जावपाक तांचे आवडी प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती करपाचे प्रशिक्षण दितात. वेगवेगळ्या परब वा उत्सवा वेळार गरजेच्यो वस्तू तयार करून तांचे विक्री प्रदर्शनय मांडटात. आता दिवाळी लागीं पाविल्ल्यान हे शाळेत अंदूय आकाशकंदील, पणट्यो आनी हेर कलाकृती करपाचें काम नेटान चालू आसा.
व्यावसायिक विभागाच्या प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाला विशेष भुरगीं मन लावून आकाशकंदील पणट्यो आणि हेर कलाकृती करताना दिसून येतात. या विशेष भुरग्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंक मागणी बरी आसता. दिवाळे निमतान तयार केलेल्या वस्तूंचे आता वेगवेगळ्या सुवातींचेर विक्री प्रदर्शन मांडटले. कलाकृती करताना मजा येता अशें कांय विशेष भुरग्यांनी सांगले. हांव स्टेशनरी क्लासान शिकता. आमच्या क्लासान माळा करता, गार्लँड करता, आटी करता, एक्सिबिशन करता, डुप्लेक्स फ्लावर करता, आकाश कंदील करता, पणट्यो करता, राखयो करता. तुम्ही कितें करता? आकाश कंदील करता. आकाश कंदील, फुलां, दिवे, राखयो आणि मागीर कितें करतात तुम्ही? एक्सिबिशन दवरता. हे करतना तुमकां कशें अगरबत्ती करता. आणि हे करतना कशें दिसता तुका? बरें दिसता आमकां करून. आमचे जवळ 250 आकाशकंदील आमचे पूर्ण जातले आणि ते जवळ जातालेच, कारण तेजेवर आनीकूय मागणी जर येयली जाल्यार आमी फुडें सुद्दां आमी तसो प्रयत्न करपाचो आसा. पणट्यो ज्यो आसा ह्यो आमच्यो 6,000 आतां पर्यंत पूर्ण जालेल्यो आसा. अजुनूय चालू आसा त्यो 8,000 पर्यंत वचून. तशेंच आनी विविध आमचे आयटम्स जे आसा हे खूब आनी ते जवळ एक तरेचे 100-200 अशे आयटम्स जे आसा हे आमचे आमी एक्झिबिशनाक व्हरतात. कंपनी सांगलेली आसा, ह्यो कंपनी आमकां आतां डेट दिलेली आसा, पूण त्यो फुडें आसा. 25 आसा, कोणाच्यो 24 आसा, 25 आसा, फुडें आनी ते फुडले डेट जे आसा, कारण दिवाळीचे एक 10 दीस पयलीं आमी एक्झिबिशनां ही सुरू करता आणि त्या प्रमाणे आमकां डेट्स खूब कडेन येयलेले आसा. तेज्या प्रमाणे आमचे म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू जाता. म्हणजे मागणी आसा? मागणी खूब आसा. आमी कशें आमच्या भुरग्यां कडल्यान जितलो आमी तेंची जी कॅपॅसिटी आसा त्या प्रमाणे आमी तेंचे कडल्यान करून घेता. मागणी खूब आसा, पूण आमी सगळीच मागणी आमी पूर्णत्वाक करतले अशें भुरग्यां कडेन जातलें तशें ना, कारण मागणी जर 1,000ची आकाशकंदील जाल्यार आमची तशी एकदम इतली भुरग्यांची तयारी ना की 1,000 करतले. पूण आमी जे आसा ते आमच्या भुरग्यांच्या कुवती प्रमाणे आणि बाकी सगळे विचार करून आमी हे केलेले आसा. त्या प्रमाणे आमचो जो टार्गेट जो आसा हो पूर्ण जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या कांय थळाव्यांक जाल्ल्या मारपेटा वेल्यान कळंगूट पुलिसांनी डाऊनटाउन क्लब सील केलो. पर्यटक आनी बाउन्सरांच्या झगड्यांत 3 जाणांक थळाव्यांक बरोच मार लागिल्लो. सोमारा थळावा आमदार मायकल लोबोन कळंगूट पुलिसांक सूचना दिवन हे क्लब सील केल्ल्याचें सांगलें. बागा डाऊनटाउन क्लबाच्या भायर पर्यटक आणि बाउन्सरां मदीं जाल्ल्या झगड्यात 2 जाण थळाव्यांक बरीच दुखापत जाली. कांय कारणांक लागून पर्यटक आणि डाऊनटाउनाच्या बाउन्सरां मदीं झगडे पेटिल्ले. आपली गाडी घेवपा खातीर गेल्ले 2 जाण थळावे अमन आणि आकाश घटनाथळाचेर पाविल्ले तेन्ना चुकीच्या दुबावा वयल्यान ह्या मारपेटात अमन आणि आकाश हांकां बरोच मार पडलो. तातूंत ते बरेच जखमी जाले. तांच्यांनी पुलिशेंत धांव घेतली, मात पुलिसांनी तांकां योग्य सहकार्य केले ना म्हणून सोमारा तरणाट्यांची फामील आणि कांय थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाक घेराव घातलो. आमदार मायकल लोबो कालांगूट पुलीस स्टेशनात पावून डाऊनटाउन क्लब सील करपाचे आदेश दिल्ल्याचे सांगले. हे झगडे सीसीटीव्हीत कैद जाल्ल्या पुराव्या सयत डाऊनटाउन क्लब पुलिसांनी सील केले. कोण सुरयो घेवन भोंवता, कोण आनी कितें दाणे घेवन धांवता, 15-20 बाउन्सर दाणे घेवन धांवता, अशें जावंक जायना. सो ट्युरिस्ट शूड गो वीथ गूड मेमरीज बॅक एंड वी वील सी दॅट देर इज नो दिस टायप ऑफ इन्सिडंट शूड हॅपन ऑन टिटोज लेन or any other lane or on the beach. So police has to take control of this type of situation. So when we say police See, there is instruction from DYSP that the scene of offence should be immediately sealed. There should not be any evidence जो आहा तो डिस्ट्रक्शन जावंक जायना. थिंगा CCTV फुटेज आहा तेंची ती घेवपाक जाय. नेबरिंग CCTV फुटेज ऑलरेडी घेतलेली आहा. तितून आमकां दिसलेले आहा 20-25 बाउन्सर दाणे आनी सुरयो आनी कितें कितें घेवन धांवता, ट्युरिस्टाच्या फाटल्यान धांवता, लोकलांच्या फाटल्यान धांवता. कितें पळय तें म्हाका कळोंक ना. I was very much scared when I saw the footage when the neighbor sent me. That is why all the neighbors are come over here to see that such type of incidents don't happen again. This so-called illegal
clubs and restaurants which are doing this illegal business, illegality जी तेंच्यांनी केल्या ती बंद जावपाक जाय. सो टोटल मारपाक कितले जाण आसले? सो 20 जाणांले सध्या 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले. तुले तिगांच जाणां दाखयला, 2 जाणां आया ना ते बी खबर ना. ओके. सो तेंकां आतां हाडटले. तांकां आतां 3 जाणांक अरेस्ट केल्लो आनी 2 जाण म्हणलो दवरला तांकां आमकां दाखोवंक ना. तांकां फाल्यां कोर्टाक व्हरपाक आयज तिगां घेवन गेल्ले ते फाल्यां 2 जाणां व्हरपाक. आनी जाता तितको मायकला खातीर खूब हेल्प केल्लो ना ते खातीर आयज हे जाल्लें आयज. या मारपेट प्रकरणात पोलिसांनी राजस्थानाच्या मोहन सिंग, पश्चिम बंगालच्या लबाजीत बसुमाता, उत्तराखंडाच्या रवींद्र सिंग या क्लबाच्या 3 जाण कर्मचाऱ्यांक अटक केल्या. उपरांत पोलिसांनी डाऊनटाउन हे क्लब सील केले म्हणून थळाव्यांनी क्लबाच्या भायर माराणे पेटोवन आनंद व्यक्त केलो. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगाव नगरपालिका वाठारात महात्मा गांधींचो पुतळो उबारचो म्हणून प्रतिमा कोतिनू सयत हेर लोकांनी मडगाव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षाक निवेदन पत्र सादर केले. दक्षिण गोंयांत गांधींचो पुतळो नाशिल्ल्यान पोन्ने गोंयांत वचचें पडटा, देखून गांधीजींचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तांणी केली. पुतळो उबारपा विशींचो मुद्दो आपूण नगरपालिकेच्या बसकेत मांडटलो अशें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सांगलें. आमचो चेअरपर्सन आसा ताजे कडेन हांव आयज प्रस्ताव घेवन आयला. हांव मेमोरेंडम ताका हँड ओवर केला आनी सगळीं जी हांवें म्हजी शिस्त सांबाळल्या. सांगिल्लें तशें हांव 15-20 लोकांक घेवन गेला, बट सिग्नेचर्स मोर दॅन 30 लोकांच्यो आसा. हे जे लोक आसा ते दे फ्रॉम सावथ गोवा. इट इज नॉट ओन्ली मारगांव, फातोर्डा व नावेली. पीपल आर फ्रॉम डिफरंट रिप्रेझेंटेशन. हांवें तांकां एकल्याक यो म्हणलें एक कॉन्स्टिट्युन्सींतले. आनी आमी चेअरपर्सनाक सांगला दॅट इन्स्टॉलेशन ऑफ द स्टॅच्यू ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन, हे आमकां जाय. आनी आमी ताका पर्टिक्युलर खंयच्या जाग्यार सांगना. आमी सांगला एनीवेर इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ मारगांव. बिकॉज यू गो टू सी वी डोंट हॅव महात्मा गांधी स्टॅच्यू एनीवेर इन मारगांव. वेल सी आय वॉज ऑल्सो द वायस चेअरपर्सन ऑफ दीस मारगांव म्युनिसिपालिटी 10 years back, 5 years back. My husband was there for 20 years, but we never felt. But today I feel it. Today we feel that it is the need of the hour that we need to install Bapuji's statue, Mahatma Gandhi's statue in Margaon jurisdiction. Father of nation Mahatma Gandhiचो एक ताणें स्टॅच्यू मडगांवांत घालचो अशें म्हणून ताणें एक रेप्युटेशन दिलां. तातूंत तांगे सगळे जवळ 30-35 सालांचे सायनी आसा. ताणें रिक्वेस्ट केला की महात्मा गांधीचो स्टॅच्यू सावथ गोवा खंयच ना की नॉर्थ गोवाक आसा अशें म्हणटा. पूण हांव तें घेवन दवरला प्लेस बिफोर द कावन्सील. कावन्सिला मुखार दवरता. खंयचो प्लेस आयडेंटिफाय आतां न्ही आयडेंटिफाय कशें सडनली हांव कशें स्पेसिफिक खंय एनीवेर इन सिटी ऑफ मारगांव. स्पेसिफीक प्लेस अशें ताणें आयडेंटिफाय करूं ना. कन्विनियंट खंय प्लेस. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत घराचेर चडिल्ल्या एका दुबावीत तरणाट्याक थळाव्यांनी पुलिशेच्या ताब्यांत दिलो. आयतारा मध्यानराती हो प्रकार घडलो. दुबावीत तरणाटो चोरी करपाक आयिल्लो आनी ताचे वांगडा आनीक साथीदार आसूं येता असो दुबाव आसा. विठ्ठलापूर कारापूर वाठारांत आशिल्ल्या गजानन मयेकर हांच्या घराचेर आयतारा मध्यान राती एक तरणाटो चडिल्लो. घरात भाड्याक रावपी केसरे फॅमिलीन बोवाळ करतकीच तरणाट्यान पळपाचो यत्न केलो. त्या वेळार लोकांनी ताका धरलो. घरावयल्यान उडी मारतना तो जखमी जाल्लो. पुलीस ह्या दुबावी तरणाट्याची चौकशी करतात. हांव सद्या बिराडाक रावता ह्या घरान. राती 12 सुमारशे ह्या घराच्या वयर कोण चल्लेल्याचो आवाज येयलो म्हणून हांवें वचून म्हाज्या नंदेक सांगलें की आवाज येता. आनी म्हाजो घोव नासलेलो नायटींग कामाक गेल्लो आनी तेन्नाच घराचेर वयर कोण चल्लेल्या भशेन आवाज येता म्हणून सगळ्यांक सांगलें. बट तांकां त्या टायमाक येवंक ना म्हणून वचून हांव परतून वचून न्हिदलें. खूब परत पावस बिवस जालो. खूब पावस जोराचो पडोंक लागलो. आनी तेच्या उपरांत मागीर परतून आवाज येवपाक लागलो म्हणून म्हाजी ननंद भायर येयली आनी म्हणूंक लागली हय म्हाकाय आवाज येता म्हणून. आमी 3 जाणां भायर येयली आनी पळयता जाल्यार कोण तरी चलता दाबा दाबा करून. तेच्या उपरांत म्हाज्या नंदेन आलर्ट केली की कोण चलता रे कोण रे. तेन्ना तो धांवून सकयल पडलो आनी सकयल थंय पडना फुडें आमी लॉक ओपन करून भायर येयली ताका धरपाक. जाल्यार तो धांवलो. धांवना फुडें आमच्या शेजाऱ्यान ताका गड्डल्लो
गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सनबर्न महोत्सवाक लागून गोंय पेड्ड्यार जाता असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेंजी विहेगस हांणी केला. सनबर्न ही आमची संस्कृताय न्हय, सनबर्न हो फक्त घोळे वखदां आनी शिनळकी वेवसायाक चालना दिता अशें म्हणीत आमदार वेंजी तशेंच क्रूज सिल्वान सनबर्नाक खर विरोध केला. हालीसराक गोंयभर तरणाटे गुळी वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिश्टी पडटा. तातूंतल्या तातूंत सनबर्नाक लागून ह्या तरणाट्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना अशें बाणावलेचो आमदार वेंजी विहेगस म्हणटा. सनबर्न हो फकत गुळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाक चालना दिता अशेंय ताचें म्हणणें. भायली कंपनी येवन हिंग गोंया येवन गोंय बिझनस कोताय, गोंयच भुरग्यांक पाड घाताय, तेंगे बिझनसा लागून गोंयच भुरगे ड्रग्स घेवपाक पावताय, प्रॉस्टिट्यूशन जाता, सगळे मेस जाता, कुमदादी पयस हारीक उनाय, हे सगळे मेस जाता. आनी आज ह्यो भायली कंपनी आमकां गोंयचे लेजिस्लेटरांक आमदारांक आज यायचोय हायकोर्टाचो नोटीस धाडटाय अरेस्ट करपाक आमकां भितर घातले घाले बरें कापस्ता जाल्यार. दक्षिण गोंयांत सनबर्न कसोच येवपाक दिवचे नात अशें विधान वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान केला. उत्तर गोंयांत जावपी सनबर्न जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयचें नांव आमकां पेड्ड्यार करपाचें ना. पंचायत तशेंच थळावे लेगीत सनबर्नाक विरोध करतात तेन्ना आपूण तांचे वांगडा आसा अशेंय ताचें म्हणणें. सनबर्न आयोजकांनी घाल्ल्या मानहान याचिकेचेर आमदार कितें उलयतात तें पळोवया. सनबर्न जेन्ना नोता जातालीं नोताचो इफेक्ट आमी जाणाय. आतां तें प्रपोज हे फावटी सावथा केल्लें आनी सोगटे ग्रामसभांनी ओपोज केलें, लोकांनी ओपोज केलें आनी लोकां सांगलें म्हणल्यार आमी लोकांक सपोर्ट करताय आनी आमी ओपोज करताय कित्याक तेजो इफेक्ट आमी जाणाय. आनी तेंचे केस डिफॉर्मेशन केस केला आमी फायट करतले. सो कित्याक आमकां आमचो भुरग्यांचो फ्युचर जाय. आमचो आतां नॉर्था पिड्यार जालां ते सावथा पिड्यार जावन आख्खें गोंय पिड्यार जातलें आनी ड्रग्सांचो इश्यूज आहा जो रिलेटेड ताका. So आमी फायट करतले, आमी सगळे बराबर रावन ती फायट करतले. So I'm not talking about the event. I'm talking about Sunburn organizers who have filed a defamation suit against the media houses. That is wrong. They shouldn't file because it is a freedom of expression. The press has got the freedom to show their case, to show their the story in a different angles. So that freedom should not be suppressed. हांगा एक प्रायवेट पार्टी आपल्या जे पोट भरपा लागून एक इव्हेंट तयार करता लोकांचे बर्डन करून हो क्राउड जालो म्हणटरी कोणाचे बर्डन जालो, कन्सर्न विलेजीस जो कोण आहाय तेंचे बर्डन जालो. प्लस देर इज द थ्रेट ऑफ कल्चरल डॅमेज टू द स्टेट. वी आर चेंजिंग, ट्रान्सफॉर्मिंग फ्रॉम जे गोंय आमची आयडेंटिटी आशिल्ली आनी जे भाशेन आमी चलताले आनी आज कितकोन आमी प्रमोट जाताय. खंयची मुवी चोवपाक गेले जाल्यार मुवीजांचेर प्रमोशन ऑफ सेक्स, ड्रग्स, वुमन, ऑल दिस इज बींग प्रमोटेड. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.